सो सगळ्यात होलीची परबीं सगळ्याची होली चड करून फातर्डेकारांची होली जितले जे स्पिरीट आहा होली कलरफूल स्पिरीट त्या भशेन तांची होली जावची अशें हांव देवा कडेन मागता. ही होली करतना आपल्या गोंयच्या समाजान एकवट जाय एकसाथ जाय आनी हाजे बरोबर आमी जेन्ना होली सेलेब्रेट करतात तेन्ना आमी आमचे अस्मिताय आनी आमचो अभिमान विसरूंक जायना. म्हणल्यार आमी सकारात्मक आसपाक जाय पॉझिटीव आसूंक जाय पूण पॉझिटीव बदल हाडपा खातीर एकवट आमी करपाची गरज आहा आनी हो एकवट ह्या वर्सान जावचो हें हांव देवा कडेन मागता. हांगा होळीचो सण हो साजरो जालो आनी ही हांगासर होळी 1992 सुरू आसा आनी अनेक वर्सां जाली. एक पारंपारीक ही हांगासर होळी साजरी जातना श्री दामबाबाक गुलाल अर्पण करतात आणि ताजे नंतर जे जे जागे आसात म्हणजे त्या सगळ्या जाग्यांनी पान बिडो दवरून गाराणे घालतात आणि मागीर सेंट झेवियराक थंय मेणवाती लायलो की मागीर हांगसरल्यान होळीची प्रोसेशन सुरू जाता. हांगसरल्यान प्रोसेशन सरळ मराई देवळा कडल्यान थंयच्यान PWDचे कॉटेसगळ्यान वचून हांगा येता आनी हांगा सोंपता. ह्या वर्साक गिराण आशिल्ले कारणान प्रोसेशन ना पण जो कितें गुलाल जो आसा तो देवाच्या प्राकारान हांगाच एकमेकाक लावन होळी साजरी करतले आणि ताजे नंतर मेन जो उत्सव जो आसा जो अभंग रिपोस्ट आसा किंवा आनी खंयचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाच्या संपूर्ण दिवसभर आयज होळी साजरी जातली. समस्त गोंयकारांक सगळे फातोर्डेकारांक सगळे मडगांवकारांक आयज जे होळयेच्यो मनोनीत परब्यो आनी सगळे गोंयकारांक आयचे होळी रे होळी पुरणाची पोळी आनी काल वायट जितलें आसा तें जळोन खाक जाल्लें आसा. होलिका दहन तें जाल्लें आसा तें दुश्ट वायट जें कितें आसा तें गेलां आनी एक बरें एक रंगपंचमीच्या निमतान धुळवडीच्या निमतान गोंयकारांक एक नवी परबणी आसा.